कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। गोवा राज्यात जावचे आशिल्ल्या इलेक्शनात फोंडा विधानसभा क्षेत्रांतल्यान कारवार तालुक्याचे मूळवासी नरेंद्र गजा पडवळकर हेमी अपक्ष उमेदवार जावन घेवन स्पर्धा करतेत आसात। कारवार तालुक्याच्या होटेगाळी ग्रामाचे मूळवासी नरेंद्र गजा पडवळकर हेमी गोवा राज्याच्या फोंडा विधानसभा क्षेत्रात स्पर्धा करतेत आशिल्ले कारवारचे प्रथम उमेदवार जावन आसात। ह्या मतदार क्षेत्रात कर्नाटकाचे कोण बी मतदार रावल्यार आपलो मत दिवन प्रचंड बहुमतान निवडून हाडूं जाय अशी तेमी विनंती केला। फोंडा मतदार क्षेत्रात फोंडा शहर, वारखांडे, खडपाबांद, फोंडा तिस्क, डाग, शांताक्रूज, शांतीनगर, सादर फोंडा, दुर्गा भाट, कीर्तीनगर, जेसी नगर, शिल्वा नगर, जोफिल नगर, प्रभुनगर, सपना पार्क, खांडे पार्क, कुट्टी हाऊसिंग बोर्ड, कुट्टी हावेली, कुट्टी चिरपुटा, कुडतरकर नगर ह्या भागात आशिल्ले मतदार फोंडा विधानसभा क्षेत्रात मत चलोवंक शकतात। नरेंद्र पडवळकर हे अपक्ष उमेदवार जावन आसात आनी हेमगेल चिन्ह ऑटो रिक्षा आसा। फोंडा मतक्षेत्राच्या लोकांक आपलो मत रिक्षा चिन्हाक दिवन घेवन प्रचंड बहुमतान निवडून हाडूं जाय अशी नरेंद्र पडवळकर हेमी विनंती केला। नरेंद्र गजा पडवळकर हांवें फोंड्याच्या मतदारसंघात हांवें अपक्ष पार्टी म्हणून फॉर्म भरिल्लो आसा। तुमच्यांनी म्हाका सगळ्या मतदारसंघान म्हाका हेल्प करचो आनी बहुमतान निवडून हाडून जे जे कितें काम आसा तें हांव करतालो फुडें येवन आनी हांव सदांच जनते बरोबर दिवस रात आसतलो। केन्नाय उरलो कारण म्हाका आनी म्हाका काम करपाची खूब इच्छा आसा फोंड्या भितर मतदारसंघा बरोबर आनी हांव पयलीं पसून काम करत येत आसा आनी म्हाजें एक स्वप्न आशिल्लें की हांव एक बरें करतलो म्हणून आनी आतां हेजे फुडें हांव काम करत येतलो। हेज्यान पयलीं कितें कामां केल्लीं आसा लोकां हेजे फुडें हांवें कोविडा खातीर बी थोडेशे लोकांक हेल्प केला आनी कोणाक औषध पाण्याक सगळें हांव जाय तशें लोकांक हेल्प केला आनी एक म्हजें चालूच आसा सोशल वर्क। हांव खूब अशें काम करता। पंचायती बी रावलो पंचायतीन ना पण हांवें एक आमच्या एरियान हांव इलेक्शनाक उबी रावलो। सेकंड हायस्ट हांव वोटिंगान निवडून आयला। निवडणुकीक रावपाचो मेन मुद्दो कितें आसा तुमचो? म्हणजे म्हाका फोंड्या भितर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। म्हणजे कित्याक खंय अशें खूब अशें म्हाका खंय जर कमी प्रमाण दिसता ते म्हाका विकास जावपाक जाय की लोकांचे कामाचे बदल आनीक इवन आतां रस्ते म्हूण सांग, लायट म्हूण सांग, उदक म्हूण सांग आनी म्हाका खूब अशें म्हजें एक स्वप्न आसा की लोकांचे नोकरी बिकरे बी सगळें पळोवपाचें चॅक करपाचें आनी घरोघर वचून हांव एक डोर टू डोर वचून विजिटींग मारतलो आनी म्हाका लोकांचें कितें हें आसा डिफिकल्ट आसा म्हाका हांव तेंचे बरोबर एनी टायम आसतलो आनी प्रॉब्लम सॉल्व करतलो पूण तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट करपाक जाय। कितें कामां जावंक ना कामां जावं म्हणजे कितें सांग तेंचे कामाचे नोकरेचें म्हूण सांग किंवा तेंच्या शिक्षणाचें म्हूण सांग आनीक औषध पाण्याचें म्हूण सांग आनीक अशें खूब अशें कामां म्हणजे रस्त्याचें म्हूण सांग आनी गटाराचें म्हूण सांग इवन नुस्तें फीश मार्केट म्हूण सांग, भाजी मार्केट म्हूण सांग फीश पण तो तितलो पावना बरें एकदां आनी तेच्या पेक्षा बरो करपाक जाय आनीकूय तेच्या पेक्षा बरो। हय हॉस्पिटलाच्या बाबतींत म्हणत जाल्यार हॉस्पिटल म्हाका कितें हांगा सद्या आयडी हॉस्पिटल बरें आसा व्हडलें बरें आसा हॉस्पिटल पूण डॉक्टर बरें ना तेजेर म्हाजो खूब असो विचार आसा। हांगासर ना हांव सेंट्रला वचून सुद्दां हांव झगडून सुद्दां हाडटलो आनी हांव जनते खातीर हमेशा आसतलो फाटल्यान। नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, म्होंव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरशिंव मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवार शहराच्या कळसवाडा वासी अभिषेक कळस हेमका स्वामी विवेकानंद सद्भावना पुरस्कार दिवन सत्कार केले। विजयपूर जिल्ह्याच्या मुद्देबिहाळ शहराचे ABC हायस्कूल मैदानाचेर जाल्ल्या स्वामी विवेकानंद जयंतोत्सव, राज्य युव संमेलन, सांस्कृतिक युव वैभव, युवमेळ आणि सद्भावन पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमात अभिषेक हेमका स्वामी विवेकानंद पुरस्कार प्रदान केले।
अभिषेक कळसेमी खूब इतले सामाजिक कार्यात भाग घेतेत येयलात. तशेंच खूब इतले संघटन मार्फत समाजसेवा आणि जागृत कार्यक्रम करतेत येयलात. हेमगेली समाजसेवा वळखून स्वामी विवेकानंद पुरस्कार प्रदान केले. अभिषेक कळसेमी कारवार कळसवाडाचे गोविंदराय कळस आणि अर्चना कळस हेमगेले सुपुत्र जावन आसात. नव्वद वर्स वयाच्या महिलेक ओल्ड एज पेन्शन दिवंक विफल जाल्ल्या शिरगांव आराय हेमका हळयाळ एमएलए आर.व्ही. देशपांडे हेमी गरम केले. जोयडा तालुक्याच्या शिरगांव ग्रामपंचायती भागात्योचे गांवांत आराय शानभोग लोकाल घरादारा वचून 1 म्हयन्या वयर जाले. तेजेन गरीबाक विधवा संध्या सुरक्षा पेन्शन मेळतेत ना. 90 वर्स वयाच्या वृद्ध महिलेक बी ओल्ड एज पेन्शन दिवंक अधिकारी येतेत ना. तेजेन ह्या भागात लोक त्रास काडतेत आसात म्हूण स्थानिक लोकांन कंप्लेंट केली. क्रोधीत जाल्ले हळयाळ जोयडा एमएलए आर.व्ही. देशपांडे हेमी शिरगांव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे इन्स्पेक्टर तेमकां गरम केले. तशेंच सगळे विभागाच्या अधिकारीन म्हयन्या 1 पटी ज्या ज्या ग्रामपंचायती भागात भेट दिवन येवन सार्वजनिकाली समस्या विचारूंक जाय म्हण तेमी सुचोवन दिले. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡು. जोयडा तालुक्याचे अभिवृद्धी करूक व्हड प्रमाणात रक्कम मंजूर जाल्बद्दल सांगते आसात. जाल्यार हेचे पयले मंजूर जाल्ली कामां बरे स्थितीत आसात का ना आनी ना जाल्यार ते दुरुस्त करूक निधी मंजूर करची गरजेचे आसा. ना जाल्यार करोडो खर्च करून नवीन अभिवृद्धी घोषणा करून पयलींचे विकास काम दुर्लक्षित केल्ल्यान ती मोडकळीस येयलात. थोड्या वर्षात मंजूर जाल्लो निधी वायफळ खर्च केलो म्हण लक्षात येता. जोयडा तालुक्यात कितले कडेन शेतीक उदक मेळूं जाय म्हण ब्रिज कम बंधारे पाटबंधारा खात्यान करोडो खर्च करून बांदलात. जाल्यार थोडे कडेन अशे बंधारे आसात जे मोडकळीस येयलात. थोडे कडेन उदक काडोवंक गायिल्ली प्लेट गायब जालात. ताची पडताळणी करून दुरुस्ती करचे गरजेचे आसा. 2015 सालात 2 करोड रुपये खर्च करून शेतीक मुबलक उदक मेळूं जाय म्हण रामनगरात पंढरी न्हंयचेर ब्रिज कम बंधाऱ्याचे निर्माण केल्ले. जाल्यार ह्या बंधाऱ्याचे प्लेट्स गायब जालात. तेजेन जाय तितलें उदक सांठोवन रावना. तस म्हण असले नादुरुस्त बंधारे लक्ष दिवन समा करून घेवं जाय अशी मागणी नागरीक करते आसात. सरकारी दवाखान्यात फुकट वितरण करचे हजारांची कॉन्डोम्स रस्त्या बाजून रास घान उजगायिल्ली घटना हणकोण ग्रामपंचायती भागात नजरेक येयली. सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच सार्वजनिक स्थळार कॉन्डोम बॉक्सात दवरचे कॉन्डोम्स रस्त्या बाजून रास घान उजगायिल्ल्यान हजारांची कॉन्डोम्स जळून गेले आणि थोडे कॉन्डोम्स रस्त्या बाजून पडील आसात. डेट एक्सपायर जायन जाल्ले हजारांची कॉन्डोम्स अशे रस्त्या बाजून उज घालूंक कारण कितें कळून येयलें ना. दवाखान्यात उपयोग केल्ले किंवा डेट एक्सपायर जाल्ले वस्तू विलेवारी ठरयिल्ल्या जाग्याचेर करूंक जाय अशें नियम आसा. जाल्यार कॉन्डोम रस्त्या बाजून उज घायिल्ले आनी थोडे रस्त्या बाजून कॉन्डोम उडयले कानुनाच्या भायर आसा. हेचे बद्दल चवकशी करून घेवन चुकिल्या विरुद्ध क्रम घेवंक जाय अशें स्थानीक लोकांन आग्रह केला. बेजबाबदारी आणि असुरक्षितपणान व्हरतेत आशिल्ले जिलेटीन पोलिसांन जप्त केल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या अर्गात घडली. राष्ट्रीय महामार्ग रुंद करच्या कामाक सुमार 250 किलोपेक्षा जास्त जिलेटीन JCBचेर व्हरतेत आशिल्ले. स्फोटक वस्तू अशे बेजबाबदारी आणि असुरक्षितपणान व्हरचे आशिल्ले बद्दल माहिती मेळिल्ले मायन्स एंड ज्युएलरी डिपार्टमेंट आणि पोलीस डिपार्टमेंट जाग्यार वचून जिलेटीन जप्त केले. हेचे संबंध कारवार ग्रामीण पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. म्हाका शुगर आशिल्ली हाय शुगर आशिल्ली. म्हाका खूब डॉक्टर केला हांव टॅबलेट बी खूब घेतले ते कमी जालें ना. म्हाका मागीर कारवार कोंकणी न्यूजांत हांव शुगर कंट्रोल दिवसात ते चंद्रगिरी नेचर केअर ते हांव पळयलें औषध ते हांव हाडून घेतले. म्हाका 15 दिसान फुल्ल लेवल येयले. आतां हांव बरें आसा. आतां तुमी कोणी बी घेवूं शकतात.
मंगळवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 550 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 18, अंकोला 11, कुमटा 63, होन्नावर 59, भटकळ 57, शिर्शी 50, सिद्धापूर 50, यल्लापूर 24, मुंडगोड 82, हळयाळ 119 आणि जोयडात 17 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 68,407 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 64,770 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,883 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत कोरोना पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 807 लोकांले मरण जाला. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.